शिवोली रुमडामळ हाऊसिंग बोर्ड वाठारात सादिक बिल्लारी ह्या तरणाट्याचो ताच्या घरातच घुसून सकाळी न्हिदिल्ले कडेन ताजो खून केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज रुमडामळ हाऊसिंग बोर्ड हांगा सादिक बिल्लारी म्हणटा त्या भुरग्याची मर्डर जाले कडेन आसा आनी ह्या मर्डरीक कोणी केल्या ही मर्डर ही पुलीस सध्या सोदतात। हांगा सीसीटीव्ही बी जी फुटेज आसा ही पळोवपाचें काम सद्याक करीत आसा पुलीस। आनी त्याच बरोबर हो जो ही जी मर्डर जाल्या ही सकाळ फुडें 9 ते 9:30 ह्या दरम्यान जाल्या अशी सद्याक प्राथमीक अंदाज आमकां मेळिल्ले कडेन आसा। त्याच बरोबर हो जो सादिक आसा हो काही दिवसां परी जेलींतल्यान बेलाचेर सुटलो आनी हेजेर एक चार्ज आसले की हेणे मर्डर केले म्हणून आनी ह्या मर्डरींतल्यान ताका बेल मेळ्ळो आनी तो बेलींतल्यान सुटलो आनी आज तेजो कोण तरी खून केले कडेन आसा। तो सुद्दां तेगेल्या घरा रावता त्या घरान न्हिदले कडेन आसतना तेजी मर्डर केली। लोक म्हणटात की खंयच्या एक्युजाक जेन्ना सजा दिता तो कानून दिता कोर्ट दिता तेन्ना दुसऱ्याक अधिकार उरना आनी अशी जावची न्हय म्हणून आज हांगचे जे लोक आसात इवन जे पयलींचे सरपंच आतांचे पंच ज्यो बायलो आसात तेणी म्हणले कडेन आसा की एका सजा जी आसा एका कोर्ट दितलो पूण खंयच्या मनशाक अशें करून मारपाचो अधिकार ना म्हणून हें सद्याक हांगचें जें वातावरण आसा हें सद्याक तापले कडेन आसा आनीक हांगा सद्याक पुलीस बंदोबस्त जो आसा हे हांगा डिप्लॉय केले कडेन आसा। त्याच बरोबर मायना कुट्टोरी पुलीस जे आसात हे सद्या पंचनाम करतात आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आसा हे चालू आसा। जाला अशी जावप नासले कितें लफड पयलीं जाल्ले ते जाल्ले न्हू जाल्ले ते जाले आवय बाबा एकूच चढतो हे भाशेन मारामारी हावजी म्हणटा जाल्यार आनी भुरगीं उरतले खंयचे रे बाबा अशी करप न्हू। कितें आसा सगळ्याचे भुरगे आसतात सगळे आवय बापाचे भुरगे हे भाशेन जाले आमकां सारकें शॉक जाले म्हाका जाल्यार सारकें शॉक जाले इतले अंतर कितें भुरग्याक पळय काल मागीर बरें जाप दिले ताका मा म्हणपा जाप दिता म्हणपाक लागलो आनी ते उपरांत कितें म्हणलें आरे कितें म्हणटा रे बाबा कितें जाता म्हूण सांग म्हणजे हे भाशेन पळय ताणें उलयलां रायट हे भाशेन भुरग्यांक पळय हावजींग बोर्डान भुरग्यांचे कांय येना पावर ना भुरगीं फकत येयला फुडें करत वयतले हावजींग बोर्ड इतलो डेंजर जाला देवाचो म्हणटा हावजींग बोर्ड ना म्हणलें नाका जालें पळय। इसके बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैं मेरे को अभी किसी ने कॉल किया है तो हाउसिंग बोर्ड में ऐसा ऐसा मर्डर हो गया बोल के। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जिसने भी किया है वो भी किसी का बेटा है। इसके माँ बाप लोग इतने बूढ़े हैं वो एक ही बेटा था ये भी कुछ पहला इनका मर्डर केस में अंदर था तो अगर ये अंदर था जो भी है इसने गलत किया इसका सजा इसको मिला इसको सजा देने के लिए कानून है कायदा है। लेकिन किसी को राइट नहीं बनता है कि किसी का जान लेने के लिए वो कितना भी गुनहगार हो उसका सजा देने के लिए कोर्ट है। आज इसकी माँ का जो बूढ़ापा देखेंगे ना एक इंसानियत के नाते से हम लोग भी एक माँ है। हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि किसी को किसी का जान लेने का हक नहीं है। तो जिसने भी किया है ना ये बहुत गलत किया और उसका भी सजा उसको मिलना चाहिए चाहे वो कोई भी रहने दो। जीवन भगवान का बहुत बड़ा एक दान है और उसको किसका हक है जो इतनी बेरहमी से उसको मारा है। तो मैं ये चाहूंगी कि उसको अपना जो उसको भी सजा उसको मिलना चाहिए। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खडगांवकर आनी निखिल जल्मी।